गोयच्या लोकांक सुरक्षीत आणि बरें अन्न मेळचें ह्या उद्देशान अन्न आनी वखदां प्रशासनान मडगांव ओल्ड मार्केट तशेंच सुरावले आनी वेर्णाच्या आस्थापनांनी धाड घाली। ह्या कारवायेंत परवान्यांनी नितळसाण नाशिल्लीं आस्थापनां बंद केलीं। एका किरकोळ सामान विक्रेत्या कडेन 35,600 रुपयांचे एक्सपायरी जाल्ल्या अन्नाचें साहित्य सांपडलें। हो अन्नाचो साठो जप्त करून नश्ट केलो। तशेंच नेमांचें उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणांत 17,000चो दंडूय घालो।